त्याचबरोबर ह्या उद्घाटनाक उपस्थित सगळी गावची सगळी महिला ती हांगा उपस्थित आसा आणि बऱ्याच संख्येन आयले आसा. अशें दिसता की तांकां खरीच उमेद आसा बरी कितें तरी काम करपाची. तुमकां सुद्दां खूब शुभेच्छा. नागरिकांक सुद्दां खूब शुभेच्छा दिता. अशा प्रकारचो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. मागता डॉक्टर लागीं आनी मागता सगळ्या लागीं तीव्र प्रज्वलन करचें. शिकून बरें काम करतली अशी अपेक्षा करता आणि मागता जी तुम्ही वाट पळयतात त्या विचारांची डॉक्टर संजय बोरगांवकर सरा लागीं की त्यांनी ह्या कार्यक्रमाचे 2 मुद्दा सांगतो. असो उजवड हाडचो आणि तुम्ही हाडटा आणि एका लागून दोतोराक देव बरें कर म्हणटा. अशा प्रकारचे कार्यक्रम दोतोर हांगा घडोवन हाडटा. तांकां खूब प्रगती जावनी फुडें आणि त्यांच्या बरोबर तुमची सुद्दां सगळ्यांची प्रगती जावनी असो आमच्या डॉक्टराचो विचार आसा. आणि मागता दोतोर लागीं मॅडमी लागीं 1-2 उतरां उलोवची. पेडण्या पावली म्हणूनच तिने काम केलं अशें ना. ती बांबोळीची डेप्युटी सरपंच आसा आणि बांबोळी खातीरय तिने आमच्या कडल्यान खूब कोर्सीस घेतल्या आणि ऑलवेज तिका अशी तळमळ आसता की कितें तरी आपण बायलां खातीर करतले. आणि हे आयज हांगा आपयला म्हणून कौतूक करता अशें न्ही. पयलीं पासून हांवें तें काम पळयलां तिचें आणि डॉक्टर संजयांचें आणि त्या खातीर हांवेनूच तिका कॉन्टॅक्ट केलो की हांव तुका पेडण्या पळयता मिन्स तुम्ही पेडण्यात आसा की काय सध्या. आणि तशें आमचें हे काम आमचें सुरू जालें. आणि ओके आयज बेकरी कोर्स आमचो एक आसलो पेंडींग. बेकरी एज वेल एज कॅन्डल मेकिंग अशे 2 आमी संलग्न केले कोर्स आणि आयज म्हटले नागझरी गांवांत तुमी सुरवात केली. खरें बरें दिसता. खूब दीस जाले प्रयत्न चालू आसा खंय खंय क्लासीस सुरू जावचे अशे. जेन्ना शिक्षण संस्थांचे आमचे जे कोर्स आसा ताका सर्टिफिकेशन आसता. वी आर वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिन्युअरशीप. सो आमी जे सर्टिफिकेट दिता आता तुम्ही शिकतलीच. बेकरी तुम्ही वेगवेगळे केक म्हणजे ओव्हनात जे कितें शिकयतात ओव्हनात आमी घालून पिझ्झा करता, बर्गर करता, देन बिस्किट्स करता, चॉकलेट शिकयतली. कितें कितें टिचर तुमकां शिकयतले. टिचर हांगा ना कारण तिचो दुसरो कोर्स चालू आसा. सो ते तुम्ही शिकतली. प्लस तुम्ही कॅन्डल्सय करपाक शिकतली. आयज हे सगळे गोष्टी ट्रेंडात आहात आणि गोंयांत वॅक्सय अवेलेबल आसा रॉ मटेरियल म्हणून. प्लस आमी ज्यो कॅन्डल्स करतले ताका मार्केटूय अवेलेबल आसा आणि त्या खातीर हो कोर्स म्हाका दिसता आमी जे कितें करता तुमी जे कितें शिकता ताका तुमकां परत मार्केट मेळचें तेतूंतसून तुमचो उद्योग तयार जावचो अशी एक तिची अगदी मनापासून हेतू असलो आणि तशें तिने ते कोर्स सिलेक्ट केला. ओके सो बरें दिसलें की तुमी सांगल्या बरोबर रोखडेच कलेक्टीव सगळ्यांनी जे कितें फॉर्मेलिटीज आसता तुमकां एक आसा ते म्हणजे OTP रजिस्ट्रेशन. आयज हांव म्हाजी आनी म्हाजो सहकारी अमोग टेंगसे म्हाज्या वांगडा आसा. आमी दोगांय तुमचें रजिस्ट्रेशन करतली. सो आमच्या नंबरा वयल्यान कॉल येयलो. आयज जर हांगा जावंक ना कंप्लीट मायट बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क खूब इश्यूज आसता. सो एक OTP रजिस्ट्रेशन आसा. 2 OTP येता. एक फोन नंबर व्हेरिफिकेशन आणि एक आधार व्हेरिफिकेशन. सो हे 2 OTP जाल्या उपरांत तुमचें रजिस्ट्रेशन जाता. तुमचो नंबर, फोन नंबर, एड्रेस सगळे डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटात मिनिस्ट्रीच्या अंडर नोंद केले वता आणि मागीर बी तुमकां तेंचो कॉलूय येवं शकता की बाबा तुमकां जेन्ना शिक्षणची स्कीम सगळी सांगल्या काय ना, तुमचो क्लास कसो जालो, टिचर रेग्युलर येवन शिकयता काय ना, त्या खातीर हे सगळे फॉर्मेलिटीज करचे पडटा. ओके नेक्स्ट इज आमचे आनी अनेक कोर्सीस आसा आणि म्हाका दिसता डिओना मॅडम वांगडा आमी आनीकय क्लासीस घेवपाचे आमची इच्छा आसा. त्या टायमार तुमकां सगळें हांव एक्सप्लेन करता. पण हे जे सर्टिफिकेट तुमकां मेळटले ते सर्टिफिकेट यू कॅन यूज इन द गोवा. म्हणजे गोंयांत तुमी खंय ते वापरूं शकता. खंय म्हणजे कितें जशें तुमकां आतां मॅडमीन सांगलां की तुमकां लोन अवेलेबल जाता. हे सर्टिफिकेट तुमी जेन्ना लायता तेन्ना खादी ग्रामोद्योग, हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, DRDA डिपार्टमेंट, देन वी हॅव मायन्स अँड इंडस्ट्रीज, PM रोजगार, CM रोजगार हे जे सगळ्यांच्या अंडर जे लोन्स अवेलेबल करून दिले वता गव्हर्मेंट लोन्स स्पेसिफिकली तर ते लोन आमकां मेळटा. आणि बायलां खातीर 30% सबसिडी आसता जेन्ना तुमी हे लोन घेता तेन्ना. सो त्या खातीर हे कोर्स खूब इम्पॉर्टंट. इफ तुम्ही जर शिफ्ट झाली गोंयांतल्यान तुमी भायर गेले, महाराष्ट्रा गेली, कर्नाटक, UP, बिहार वेरेवर, तर थंय तुमकां ते सर्टिफिकेट यूज करपाक मेळटलें. आय एम नॉट इवन इन गोवा. हे सर्टिफिकेट तुमकां जर फाल्यां दिसलें की दुबय वचून जॉब करया बरोबर, तर थंय सुद्दां ते सर्टिफिकेट तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा बिकॉज यू कॅन गेट द विजा एंड वॉट एवर द लिगल फॉर्मेलिटीज आसतात तेन्ना ती सर्टिफिकेट खूब गरजेची आसता. सो आमी घेतना असो साद्या पद्दतीन घेतली जमनीर बसून आमी कोर्स साद्या पद्दतीन घेतली. बट दॅट सर्टिफिकेट हॅव द व्हॅल्यू. म्हणजे ते सर्टिफिकेट मेळटकच आमी एक्चुअल आमची रियल सक्सेस स्टोरी सुरू जातली.
आणि आयज हांव खरेंच थँकफूल आसा की ज्या गांवांनी खबरूय ना तेन्ना शिक्षणचे क्लासीस किंवा आमी घेतला लॉंग बॅक इट इज आय थिंक 5 to 6 years बॅक. सो आयज त्या निमतान परत येयली. हायर सेकंडरीत आमचे क्लासीस चालू आसता फॉर हायर सेकंडरी स्टुडंट. आतां आमी लेटेस्ट एक वर्मी कंपोस्टिंगचो कोर्स सुरू केला. ओके, सो जिओना मॅडमच्या निमित्तान आमी परत येयला. सो आय विश ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम आणि त्यांचे असेच कार्य फुडें बरे भशेन सुरू रावचे. बायलां खातीर आनीकय तेंच्यांनी वुमन एम्पावरमेंटचे कार्यक्रम घेवचे. आमचे कडेन आनीकय अवेरनेस प्रोग्राम आहा मॅडम. वी कॅन कंडक्ट इट टुगेदर and I'm very happy that we are again together, we are working. Okay, yeah, thanks a lot. आणि हांवें फक्त तुमच्या वांगडा एक आयडिया दवरलेली की कोण नांव एकठांय करून कितें शिकोवंक सोदता जाल्यार फुडें येवची म्हणून. हांव खरेंच तुमचे खूब तोखणाय करता आनी प्रगतीची सुद्दां ललिता बाकीचे सगळ्यांनी ज्यो पळय नांवां घेनासतना सांगता की सगळ्यांनी ज्यो पळय इनिशिएटीव घेवन आयज नांवां रोखडेंच घेतली आनी हे तुमची फर्स्ट क्लास जावन आसा पेडण्यां. सो ताळयो तुमकांच. ही आमची फर्स्ट सर्टिफिकेट क्लास. एक क्लियर करूंक सोदता. पयलीं आमी चिंतलेलें की आमी 2 तरेची क्लासीस, एक विदाउट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट. मागीर हांवें डिसायड केली की आमी एक सर्टिफिकेट क्लास म्हणून फर्स्ट स्टार्ट करुया. सर्टिफिकेटाचे अर्थ कितें आसा ती निमिशान तुका सगळे वेवस्था एक्सप्लेन करतली. म्हाजें एकूच सांगपाचें आसा की सर्टिफिकेट करपाचें कारण कितें आसा की फाल्यां तुमकां सपोज खंय तरी बिजनस करपाचें तुमी चिंतले जाल्यार तें सर्टिफिकेट घेवन तुमी बँकी कडेन एप्रोच जावन तेंचे कडेन फायनान्शियल एप्रुवल मेळूंक शकता. कित्याक आमी एक कोर्स केले, आमी हे शिकले, तेजे एक तुमचे कडेन सर्टिफिकेट आसचें म्हणून ते धरनान हांवें तें म्हटलें की आमी सर्टिफिकेट फ्लो स्टार्ट करुया. अशें न्हू की आनी तेजी एकूच क्रायटेरिया आसा की 18 to 45 एज म्हणून सर्टिफिकेट कोर्साक एलिजिबल आसा. फुडली ज्यो पळय क्लास आसा म्हणजे आनी कोणाक दिसता की हांगा शिकची पूण एजीक लागून ती हांगा शिकोवंक पावूंक ना म्हणजे हांगा हे क्लासीक जॉयन जावंक पावूंक ना जाल्यार तांकांय सांगता की विदाउट सर्टिफिकेट क्लास बेकरीचेच आनी हे आमी घेवया परत आनी तुमीच परत नांवां घेवन दिवया. ओके, सपोज कोणाक शिकपाची ही आसा जाल्यार ते एक क्लियर करता. हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की हे क्लास तुमी बरेच भशेन घेवची, तितून कितें नवें शिकचें आनी केक करून आमकां सगळ्यांक खावपाचें. ओके, थँक्यू. आयज परत एकदा जी पेडणे जेन्ना काम करपाक स्टार्ट केलें तेन्ना जी जननी आहा स्त्री विकास कसो जाता जी मन तूं सांबाळटा तो विकास कशें करतले तिका खंय तरी एक वेवसायीक मार्गदर्शन करून एक तिका ट्रेनिंग दिवन आनी जर ती फुडें वचता तिका एक वेवसायीक कारण तिका फुडें वचपाचें आमचे प्रयत्न आसा. म्हणून आयज हो पयलो प्रोग्राम जो जनशिक्षण संस्था ते डायरेक्टर निमिशा पारच्या माध्यमातर्फे आमी सुविधा फाउंडेशन जे म्हणजे आईचे फाउंडेशनच्या नांवान फाउंडेशन आसा. मुख्य हेतू की आमी ह्या फाउंडेशनातर्फे महिला एम्पावरमेंटचें काम करता आनी एक दोन कोर्स ताका एज्युकेशना नंतर तर तो बिजनस किंवा एंटरप्रिन्युअरशीप फायनान्शियल एम्पावरमेंट जे आमी म्हणटा महिला खातीर ते आमच्या ह्या ट्रस्टा मार्फत आमी करपाक सोदता. ते करतना आयचो हो कार्यक्रमाचो स्टार्ट आसा. हो पयली ट्रेनिंग प्रोग्राम हांव तुमचे कडेन स्टार्ट केलो. आयज मातशें जे म्हजे बरोबर आसा बाय प्रगती म्हणजे काय म्हणटा देशाची प्रगती कशी आसा आयुश्यान प्रगती जाता तुमी विचार करून आमकां हांगासर मुद्दाम ही सगळी वेवस्था निर्माण केली. त्याच बरोबर नवनीत महिला संघाची नवी विशाखा मागीर ही आमची हांव फक्त नांवां मात्र आसा. फक्त एक तुमकां सांगपाची म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की आमी हे शिकता सारको आमकां खंय तरी आमच्या आयुश्यान ल्हानसो वेवसाय करून 4 पयशे आपल्या पदराक जोडपाचे आसपाक जाय. आयज सगळीं जी भुरगीं आसा ती तुमी हांगासर महिला आसा ती अबाव 18 आसा आनी हो प्रोग्राम जो असो 18 to 45 आहा. कारण हेच आहा की ह्या महिलांच्या उदारा खातीर फायनान्शियल बॅकिंग जावपाक जाय म्हणून हो प्रोग्राम करून ती मागीर एक बिजनस तयार करप. बिजनसाची
ते तुमी बिझनस करपाचे प्रयत्न करपाक जाय म्हणून हो सर्टिफिकेट प्रोग्राम तुमच्या खातीर आसा. जेन्ना हालींच गेल्या 10 महिन्यांनी हांव प्रवास करताना म्हाका जाणवलें की पेडण्यान रातची तर म्हाका केक जाय कोणाक बर्थडे आहा व्हरपाक केक मेळना. 2-3 शॉपां पयलीं मागीर म्हापसाच मारची पडली. आयज आमकां केक मेकिंग हे इम्पॉर्टंट जाय तो बिझनस मॉडल आहा. हांव हालीं एका गांवांत सापो इब्रामपूर थंय एक टिचर आसा ती हांगासर शाळेंत वचून शिकयता पण ती सुद्दां एक केक बरी करता. कळ्ळें न्ही? म्हणजे सादारण म्हणटा आपूण एक बिझनस करता आनी तो डिमांडूय बरो आसा. म्हणजे आयज जर आमी हांगासर आनी हे जंक्शन आसा म्हणजे 1-2 बायलां जर एकठांय येवन ते बेकरी कोर्स घेवन जर ते बिझनस केले तर तांकां भरपूर बिझनसांतल्याची हांव सांगता. आयज लोक घरांनी केक करना आनी तुमी शिकूनय तशें तुमकां फायदो आहा. तुमच्या फॅमिलीचो केन्ना बर्थडे आसा फ्रेंडाचो केन्ना बर्थडे आहा तुमी तो केक करूंक शकता. पण तेच्या पर्यंत कशें वचून तुमी एक बिझनस मॉडल म्हणून बिझनस म्हणून करपाक जाय अशी आशा पळयता. कारण आतां शेवटी हे जाता की महिलांच्या आर्थीक दृश्ट्या ती सक्षम जावपाक जाय. आयज हो कार्यक्रम जेन्ना आमी नियोजीत केलो तेन्ना म्हाका दिसता की मिडिया इतलें कांय ना पण तुमकां हांगासर पयल्यार तो आपलो मनान ह्या सुवाय तो भायर सरता. कारण आयज तुमकां खरी गरज आसा अशें आमकां दिसता. परत सांगता आमी हे फोटो आनी रील करपाक लागून प्रोग्राम करना किंवा एक इलेक्शन हें उद्दिश्ट दवरून काम करना. आमी आमच्या आईची जी आतां म्हणजे बरोबर ना तिच्या आठवणी खातीर आमी हे स्मिता फाउंडेशन तयार केलेलें आसा. कारण तिणी आमकां खूब कश्ट करून आमकां शिक्षणा पर्यंत मदत जाली आनी आयज आमी आमच्या पांयाचेर रावन सकयल वचूंक शकता. कारण शिक्षणातून प्रगती किंवा विकास जाता आनी हो विकास तिच्या कृष्णामाय जालो. आनी सदांच आमच्या आतां केन्ना म्हाका सांगली आमच्या घरांत शेजारी कोण आसता आनी तेगे कानून ना रातचे सांजचे जाल्यार आमगे सुद्दां एक फुडें ती कोण काडून ती तांकां दिताय. तें आमकां शिकयलां. आमी गरीब तरी पूण कोणाक दिवपाच्या ही आमच्या पयलींसून हें आसली. आनी आयज हो टायम येयला की आमी शिकून आयज समाजा खातीर काम करपाक जाय. जो समाज फाटीं आहा त्या समाजाक आमी हेल्प करपाक जाय हो प्रयत्न आसा. किंवा फक्त इलेक्शन हें हांव करिना. आयज जे कार्य आमी केले कसो करता पेडण्यान कदाचित सगळ्यांक तुमकां ते कार्या बद्दल माहीत नासतलें पूण हे कार्य करपाचो एकूच हेतू आहा की समाजाची बांदिलकी आहा. आमी शिकून आतां हेच्या जेन्ना आमी आमचो विकास केलो तो विकासाचो आमी फक्त आमच्या मर्यादेत न रावता तो समाजाक तेजो फायदो जावचो आमच्या मार्फत हो विचार करून हांव भायर सरलो आसा. म्हाजी 5.5 वर्सां सर्वीस जातली. तुमकां खबर आसा सर टॉप मोस्ट जे आमचे लोक हे सर्वीस जातली जॉयंट सेक्रेटरी लेवलाची ती सोडून हांव फक्त एकूच मुद्दो आहा की पेडण्याचो विकास सर्वांगीण विकास. बायलां येयली भुरगे येयले शिक्षण येयलें वेवसाय येयले म्हणजे रोड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तुज्या बरोबर नोकऱ्यो येयल्यो. आयज खबर आहा तुमकां आयज मेळना तर आमी कितें करपाक जाय. नोकऱ्या वरवीं आमी निर्भर रावपाक जायना. खंय तरी वेवसाय करपाची आमची इच्छा आसपाक जाय आनी तो इच्छा जर तुमची आसा तर खंय वेवसायीक दृश्टीकोन तुमकां तें प्रशिक्षण दिवचें हें आमचें कर्तव्य आसा अशें हांव मानता. ही जी कार्यशाळा तुमकां फुडें 8 दीस आज आसा ही तुमच्या वेवसाय खंय तुमकां फुडें करपाक फायदो जावचो म्हणून हें सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट आमी करता. त्या बद्दल हांव जनशिक्षण संस्था निमिशा पार आपल्या बिझी बसून आसा वेगळे कार्यक्रम आसता आनी आमचो प्रयत्न आहा फुडल्या 6 म्हयने ते पयलीं 6 म्हयने एटलिस्ट 20 वर्कशॉप्स एक कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आसतले पेडण्यान प्रत्येक गांवांत किंवा प्रत्येक पंचायतीन एक तरी वर्कशॉप आसले बेकरी कित्याक तेजो फायदो आसा. तर आयज लोक खुबशे बर्थडे करता. पयलीं त्या टायमार आमी बर्थडे केक घेनासले करनासले ऐकत नासले. आयज ल्हानसो सुद्दां आतां म्हणजे एक ल्हानसो अर्द किलो केक हाडटा बिस्कीट घालता ब्रेड घालता खुबशे गोश्टी आमी बेकरीन विकूंक शकता. म्हणून हो कोर्स आमी फायदो घेवचो. फक्त शिकून स्वता केक करा पण थोडोसो जर एक आमकां फायदो समाजाक फायदो अशें आमी चिंतता.
आयज तुका सगळ्यांनी धन्यवाद. आज आमच्या बरोबर आमचे ज्येष्ठ पत्रकार निवृत्ती तशेंच मकबूल सूर्यकांत प्रसिद्ध मुद्दाम हे कार्य तुमकां सगळ्या पैंगीणकारांक कळपाक जाय की अशें जनशिक्षण संस्था आहा ज्या कोर्स करूं शकता हे सगळ्यांक कळटलें. परत सांगता आमी एक इंटरनॅशनल प्रोग्रामा अंडर आमी हें केलेलें मोपा एक ग्रूप आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप तितून 4 बायलो विथआउट इन्स्ट्रुमेंट स्टार्ट केली आहा. एक 3 म्हयने ते पेपर प्लेट्स तोड करतात. तांकां मशिनां मेळ्ळी तांचे फायनान्शियल वर्किंग कॅपिटल म्हणजे ते परचेस रॉ मटेरियल परचेस करपाक पयशे नासले ताणें तांकां फायनान्स केलें. कारण आयज तांकां भरपूर मार्केट आसा पेपर प्लेट्स तांकां. आमचे कडेन जवळ जवळ 250 ल्हान मोठी आनी भव्य अशी देवळां आसा पैंगीण. ह्या पेटान जर आमी फक्त ह्यो दोन दिले आमचे बिजनस पोट्याचेर घालूंक शकता हें हांव सांगूंक शकता. सो ही तेजेर आयडिया आहा आनी त्या निमित्तान आमचे एक दीड बायलो आतां तांकां लोक ऑर्डरी करतात. तेंचे पयलीं आपलेली पूण अशें हितून तांकां बिजनस आनी वाडटा. जेन्ना तुमी केक करतले केक केल्यार धंदा म्हाका एक बिजनस करपाची जर तुमकां संदी दिली दिसता हांव तुमकां करूं शकता अवश्य तुमी आमच्या बरोबर येयात. तुमकां आमी ट्रेनींग दिता बिजनस मॉडल तयार करता त्यासाठी जे लोन फायनान्स जे आसा ते अवेलेबल करून दिता. पूर्णपणे परत एकदा तुमचे बिजनस कसो रन करपाचो मार्केटींग पॅकेजींग हे सुद्दां आमी तुमकां शिकयता फ्री ऑफ कॉस्ट. पण फक्त एक पेक्षा तुमी फुडें सर. आयचो काळ महिला खातीर देवाचो आसा. आयज आमचे महिला पायलट आसा विमानां उडयता. आमी सर सादारण महिला भायर घेवन एक ल्हानसो वेवसाय केले तर त्याच्या बरोबर 4 पयशे उरतले आनी ती आर्थीक दृश्ट्या सक्षम जातली. आनी हे ध्येय आहा राष्ट्राचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे म्हणटा ते 2047 विकसीत भारत जावचो. तो विकसीत भारत जातलो तर विकसीत गोव जावचो पडटलो विकसीत भारत जावचो पडटलो विकसीत व्यक्ती जावची पडटलो. विकास केन्ना येतलो ज्या दिसा तुमी हातान 4 पयशे लागले त्या दिसा तुमचो विकास जातलो अशें हांव मानतां. आयज तुमी संदी दिल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांनी धन्यवाद. तुमी आयल्या सगळ्यांचे धन्यवाद. तशें तुमकां ह्या कोर्साची शुभेच्छा दिवन हांव म्हाका हांगासर म्हज्या वाणी हांगा सांगता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.